नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी तुमकां हे पळय मोठी सुंगटां आसा ही क्लीन केल्या आनी धुल्या बीन आनी दवरल्या. पळय फाटलो तेंचो दोर आसता पळय तो बीन काडप आं. आनी हाचे न्ही आमी तुमकां ग्रीन चिली प्रावन्स करून दाखयता. ताका लागून साहित्य कितें जाय तर हे पळय 5 मिरच्यो घेतल्या ग्रीन आं, हिरव्यो मिरच्यो म्हणटा ताका. आनी हो घेतला इल्लोसो पुदीना पळय. आनी ही चडशी घेतल्या ओली कोथंबीर मातशी चड जाय. आनी लागता कांदो आनी इल्लेशे टमाट लागता. हे अर्देच टमाट घेतला. इल्लोसो गरम मसालो घालचो पडटा, हळद आनी लाल तिखट, मीठ. आनी हे आसा मसालो कितें करपाचो तर हे आसा तेज पत्ता, हे फोण्णांक दिवपाचे. आनी हे आसा मिरी, तिखी, हे आसा चक्री फुलाचे 2च पेटल्स, हे आसा 4 लवंगां आनी शहा जिरे इल्ले घेवपाचे. शहा जिरे आसा पाव चमचो सुमार, धाकटो जर अर्दो चमचो आसा हे पळय. आनी हे आसा आलें आनी लसूण. आनी शहा जिरेन घेतले की ना ह्या ग्रीन हितून की ते करता पळय जिन्नस तेका वास बरो येता. ताका लागून शहा जिरे इल्ले घेयातूच तुमी. आनी आतां ही पळय आतां कायल दवरल्या, ती तापल्या, तेल घातला भितर. आतां कितें करुया, हे भितर घालुया आनी कांदो घालुया. आनी असल्या हितून टमॅटो थोडोच घालपाचो आं, चड घालपाचो ना. आनी कितें जाणा, आतां समजा तुमकां कांदो बीन असो फ्राय करपाचो ना आनी चड, तर कितें करप, कांदो मातसो फ्राय करा तुमी आनी तो न्ही वांटणान घाला. आतां ते मसाले सगळे आमी वांट्टली पळय तितून घालपाचो, कळ्ळें. म्हणजे कितें जाता आनी मागीर अशें फ्राय करपाचें, तशेंय जाता. हे आसा वांटण, हे आतां सगळें आसा पळय हे आमी वांटून हाडुया. तितल्यान तो कांदो जावनी आमचो. हे पळयात, आतां हो कांदो न्ही असो ब्रावन सारको जावपाक जाय. आनी कांद्याचेरूच आसता ती टेस्ट आनी मसाल्याचेर. जेचो मसालो सारको काडलेलो आसता पळय ताची ते टेस्टीक बरें लागता मागीर. आतां हातूंत टमाट घालुया. आनी समजा तुमी आतां टमाट घालची ना न्ही तर लिंबू पिळप. आनी आतां हे टमाट घातला म्हणजे हांव लिंबू बी आनी कांयच पिवचें ना. मातशें आमटाण कसली तरी जायत न्ही ताका लागून. आतां हे मातशें बरें जावनी. हे पळयात, आतां हातून हो वाटला पळय तो मसालो घालुया. वाटय ग्रीन चटणी म्हणटा हेका. वास सारको बरो घमघमता ताचो. आनी हातुलीत आतां न्ही कितें करुया, सगळे मसाले घालपाचे आसा पळय ते घालुया. गॅस बारीक करपाचो. हळद घालुया, इल्लीशीच घालपाची हळद, चड घालूंक जायना. आनी तांबडो मसालो घालुया. तुमकां तिखट बीन जाय त्या प्रमाणे पळया. कित्याक सांग, हांवें ग्रीन चिली घातल्या न्ही, आमची ग्रीन चिली मातशी चड तिखट ना म्हणून ते लांब मिरच्यो पळय त्यो म्हणून हांवें कितें केलां, आतां मातसो तांबडो मसालो आसा पळय तो मातसो बरो 1 चमचो सुमार घातला. एकूच घातला, टीस्पून पळय हो. आनी आतां तातूंत न्ही गरम मसालो समतो घालुया. गरम मसालो हे पळय तसो 3/4 सुमार घातला. तुमी तुमच्या आवडी प्रमाणे घाला. आनी आतां हे बरें मातशें फ्राय करुया. हे पळय आतां तेल सुटपाक लागलें पळयलें सायडीच्यान बी. आनी तुमकां खूब ऑयली बीन जाय जाल्यार आनी 1 चमचो घातल्यार जाता तें. मागीर ते दिसता बीन अशें बरें न्ही, सारकें ऑयल कशें. आमी चड ऑयल घालिना.
पळय हो आतां जालो. आतां तातूंत न्ही ही सुंगटां घालुया. आनी आतां कोणाक सुक्के जाय न्ही तेंच्यांनी हातून मीठ घालपाचें आनी हेका 5 मिनटां अशेंच गॅशीर दवरपाचें, बारीक गॅशीर लक्ष दिवपाचें की लागूंक जायना सकयल. मागीर ही जाली. हे पळय सुक्की कोणाक जाय न्ही अशी, हे पळय इतली पळय. आतां हांव कितें करता, इल्लेशें पळय मिक्सरान उदक घातलेलें पळय तें इल्लेशें घालता, कित्याक ती मोटी सुंगटां आसा न्ही मातशी शिजूं दी म्हणून. आनी आतां न्ही सोमत्यात भितर इल्लेशें मीठ घालुया टेस्टी प्रमाणे. हे पळय. आनी हे एक 5-10 मिनटां आसूं न्ही मागीर पळोवया हेका. हे पळयात आतां हे बरोबर 10 मिनटां जालीं हेका. आनी बरें शिजली आतां सुंगटां. आनी टेस्ट हांवें अशी इल्ली घेवन पळयली, बेस्ट जाल्या. आनी हेजो न्ही लायट ग्रीन कलर कित्याक येवंक ना तो सांगता. आमी भितर मसालो घातला न्ही आनी टोमॅटो घातला, ताका लागून न्ही हो कलराचो हे पळय मेहंदी कलर कसो आयलो पळयलें. आनी तुमकां आतां जर ग्रीन कलर जाय, ग्रीन टायप, तर तुमी कितें करप, टोमॅटो घालप ना ते लिंबू घालप. लिंबू मातसो मागीर पिळप म्हणजे तो ग्रीनिश कलर उरता. आनी हो कलर असो आसूं पूण हाची टेस्ट आसा पळय ती बेस्ट हा. एकदम इतलें बरें जालां हें. आनी खरेंच हांव सांगता तुमी अशें मुद्दामूच करून पळया. म्हणजे कितें जाता भुरग्यांक न्ही मातशें सेपरेट करून दिलें की ना भुरगीं आवडीन खाता. आनी तांकां मातशी फुलयली की ना अभ्यास सुद्दां कर, तुका हांव अमकें करून दिता अशें म्हटलें की ती आवडीन अभ्यासूय करता न्ही. ताका लागून अशें घरान पदार्थ तुमी मुद्दाम करून पळया. हे पळय आतां हे मातशी अशी सुकोवया मोठो गॅस करून. आनी जाली रेडी टू सर्व. आतां हे पळया सुकयली ती जाली. आतां रेडी टू सर्व करुया. आनी न्ही आनी एक गजाल सांगता तुमकां, ओली कोथंबीर 2 तरेन कशी गावता पळय. लायट ग्रीन गावता आनी बरी डार्क ग्रीन गावता बरी सारकी. ती न्ही डार्क ग्रीन कशी आसता पळय ती न्ही हेका वापरीत जर हेका कलर सुद्दां बरो येता कळ्ळें. ही म्हाजी न्ही मातशी लायट ग्रीन कशी ओली कोथंबीर आसली. आतां हे पावा बरोबर बीन बरें सर्व करपाचें, खावपाचें मजेन. आतां रेडी जालें. हे पळया रेडी केला हे आतां ग्रीन चिली प्रावन्स. आनी अशीच तुमी तुमच्या घरा करा, खाया. आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, बेल वाजया आनी कॉमेंट्सूय करा. बरें दिसता, बरें बरें कॉमेंट्स करा. आनी तुमच्या घरा तुमी मुद्दाम करून असले पावा बरोबर बीन खाया. चपाती बरोबर खाल्ल्यारूय जाता. आनी तोंडाक सुद्दां लायल्यार जाता, बेस्ट लागता ते. अशें हे पद्दतीन हांवें केल्या पळय तशेंच करा मुद्दाम. कलर मातसो वेगळो दिसता पण बेस्ट दिसता. तो आतां मेहंदी कलर आयलो तेका. आनी कितें जाणा भितर शहाजिरे मात यादीन घाला. आनी आतां तुमी हो म्हजो व्हिडिओ पळयला आनी पळयताले हांव मना पासून सांगता खरेंच तुमचें देव बरें करूं.